फादर ह्या सुवातेर पावले उपरांत तुजे भितर एक वेगळी खुशालकाय दिश्टी पडटा तोंडार ती आमच्या ऑडियन्सा मुखार. हांव सरा लागीं उलयतालो आमच्या भुरग्यापणाचो उगडास आयलो. असल्याच वातावरणांत आमी वाडल्यात. दुसऱ्या सुवातेर मादर तेरेजाच्या घरांत हांव आसा. मादर तेरेजा आमकां एक महान मनीस. कलकत्ता शारांत जेन्ना हांव आसलोलो 2 फावटी भेट हांवें केली तिका आनी तिचें आसणें एक 8वे स्तरीचें. तिका भेटल्या उपरांत तिचें उलोवप तिचो मोग 8वे स्तरीचो. आनी आयज जेन्ना हांगा पावलो हांव म्हाका दिसलें मादराच्या घरांत हांव पावलो काय म्हणून. हांव कितें भाशेन फादर पेद्रूक दिनवासूंक सोदतां कित्याक मादर तेरेजाचो वावर ताणें ह्या घरांत ह्या जाग्यार दाखयलो. बरोबर हो आखोच गोठो आतां पर्यंत आमी पळयला आनीकूय उरला. आखोच गोठो सोबीत सुंदर तरेन निटयलेलो आसा. एकदम बरो दिसता. आनीक म्हाका जाल्यार दिसता फादराचो आवंडो म्हणल्यार पाद्रीगाराचो आवंडो म्हणल्यार ह्या गोठ्या वरवीं आमचो भावार्थ आनीकूय वाडो आनी आमच्या बिस्माचो संदेश जो ह्या गोठ्या वयल्यान दाखयलेलो आसा. हांवें केलें तशें तुमी करात. ह्या गोठ्या वरवीं आमी लोक आमी जीं हो पळयतात ह्या गोठ्या वरवीं आमी शिकून आमच्याय जिवितांत अशेंच कितें करूंक म्हूण म्हजो आवंडो. थँक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. आमचो MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आंतोन बाब आयज तुका येवकार दिता आसतनाच ह्या सुवातेर तुजें मत कितें? खरेंच आयज हांव आमच्या कुणचो गांवांत जो धाकटोसो गांव आनी हांगासर आमचो फादर पेद्रू हांगासर आसा. आनीक कितलीं वर्सां म्हाका दिसता 11 वर्सां समज जालीं हांगासर ह्या आमच्या धाकट्याच गांवांत जो आमचो लोक म्हाका दिसता भरपूर एक्टीव आसा. आनी हांव जाणा हे सगळे आमचो जो बारीकचो लोक जो हांगासर आसा तो एकठांय रावन फादराक भरपूर हो तेंको दिल्लो आसा आनी इतलीं वर्सां हो गोठो हांगासर आसा. आनी म्हाका दिसता ही आमकां आयज खरें खुशेलकायेचो दीस जावन आसा. कित्याक हांव पयलीं सद्या आमच्या ऑल गोवा लेवलाचेर आमच्या सगळ्यांक नातालांची परबी आवडटा. तशेंच आमचे कुणचोवच्या भावा भयणांक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक आख्खे गोंयच्या लोकांक हांव आयज नातालांची परबी दिता. आनीक म्हाका हांवें पयलां ते प्रमाणे कितें सुंदर कशें म्हाका आतां आमी फादरान जोझफान फादरान सांगलां जेन्ना हांव हांगासर भितर चल्लो तेन्ना म्हाका उगडास येयलो जे भुरगेपणाचो. जेन्ना आमी असले घरान हांवूय रावलां शेणाच्या घरान असले घरान रावलां. आतांच्या भुरग्यांक तें पळोवंक ना आसतलें पूण तरी आसतना म्हाका उगडास येयलो. आनी इतलो सुंदर आयज हांगासर आमकां गोठो दिश्टी पडटा. हांव मागता आमच्या सगळ्या गोंयच्या भावा भयणांक हांगा येवन पळोवचो हो गोठो सुंदर आमच्या फादरान तशें गांवच्या लोकांनी हांगा इल्लेशा वाड्यांनी हांव आमचे कोर्ताली विलेज पंचायत आसा पूण हो एक वाडो जावन आसा. 11 वाडांतलो एक वाडो हो इतलो सुंदर हांगासर 11 वर्सां जालीं हो गोठो करता. खरेंच हांव आमच्या फादरांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. कित्याक इतली मिनत इतलो टायम हांव नको कसो टायम काडून हो गोठो केलो. कित्याक म्हाका दिसता तो न्हिदना तें म्हाकाय खबर ना पूण खरेंच हांव फादराक शबासकी दिता. कित्याक इतलो सुंदर सगळ्या गोंयच्या लोकांनी हांगासर पळयचो. मेसेना बाय आमी आतांच पळयता आसतना तेणी एक बाजाराचो देखावो दाखयला, एक रस्तो दाखयला, ते सुवातेर एक एक्सिडेंटूय दाखयला. म्हणजे ह्या हेजे उद्देशी आमी कितें देख घेवं येता? आयज वो गोठो पळयला ते प्रमाणे म्हाका बरो दिसलो. कित्याक सारकें रियलिटी कितें आहा ती दाखयला तेणें फादरान. आनी फादराक हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तो एवरी इयर ते गोठो करून आयज आमकां ते
आमकां कितें तरी शिकवण दाखयता गोटो चोवपा येता आसतना आमकां कितें तरी तेजी हें मेवता आनी हे एक्सिडेंट दाखयला ते भशेन न्हू आमी जाता तितली केअर घेवंक जाय तुमी वाटेर वयता आसतना आमी आमचे सगळे हें सांबाळपाक जाय अशें हें करपाक दिवपाक जायना अशें जायना जावपाक तेणें तें एक हें दाखयलें आसा. आतां हे कोणसुवाच्या गोट्यान आमी धाकटीशी भोंवडी मारल्या तुवेंय मारल्या वय म्हणटच तुका कितें बरेंपण मेळ्ळां? एक बरो सायन वयता हे आमचे सगळे गोंयकाराक कित्याक काय म्हळ्यार हो वाड धाकटो आमचो कुणसुवा गांव बरो धाकटो पूण हे लोकांनी दाखोवन दिल्या जेन्ना आमचे मदें एक एकवट आहा तेन्ना हो गोटो चोवपाक तर तूं पावलो हे भाशेन दिसता की हो गोटो गोंयांत सगळ्याकून व्हडलो गोटो जावन जालो आनी जेन्ना हांव भितर पावला हो गोटो चोवपाक इतलें बरें दिसलें चोवपाक की कोडोन येयलें हा हो खरोच आमचो एक एकवट आनी हो आमचो एक गोंयकाराचो त्रास जो आमी कोणसुवा भावान आनी भयण्यांनी आनी हे युथ भुरगे आहाय तेंच्यांनी मेळोन आयज हो दाखोवन दिला. आनी तशेंच लोक म्हणपाक लागलो गांवचो एक MLA आमचो आंतोन वाज तेणें बरो एक सपोर्ट केला म्हणून स्ट्रीट लायट बी गायल्या म्हणून असोच मागता की आमचो सगळो गोंयचो MLA आमदार आहाय तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक ह्या युद्धाक सपोर्ट करपा म्हणून हे गोट्या वचून आनी हो आमचो कल्चर आहा तो मुखार व्हरपाचो असोच. फादर जायतो भार म्हणजे जायतो तेंप जालो ह्या गोट्याचेर तूं वावुरता आनीक तुजी दर एक समुदाय लागच्यान तूं जायतें कितें अनुभवता आनी तांच्या कडल्यान बऱ्या मनान मेळोवन घेता तर ह्या खिणांत तुजी खुशालकाय कितें? म्हजी खुशालकाय म्हळ्यार आज जेन्ना ह्या सगळ्या गोट्याचेर नदर मारून आउटकम आमी पळयता तेन्ना एक वेगळीच तरेची खुशालकाय जी जेजूक आमी घेवंक आशेता ती खुशालकाय आमच्या दोळ्या मुखार धरून कित्याक हो गोठो करता आसतना जायतो वावर 2 म्हयने सुमार लागतात पूण ह्यो समुदायो ज्यो आमच्यो आसात ह्यो समुदायो जिवाड एकामेकाच्या सांगाता आनी एकामेकाच्या आसऱ्याखाल खूब वावुरतात आनी बेजार म्हणल्यार येयना तांकां सारकी नेटान वावतात जाणटीं भुरगीं वाडलोलीं सगळीं वावतात सो आज हो फोड आमकां दिसून वेगळेच तरेची खुशालकाय दिसता. आमच्या MLAकूय आमचे जिल्हा मेसियन आसा फादर जोसेफ तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक हो गोठो पळोवचो आनी ही खुशालकाय तुमी व्हरची म्हूण आमी मागता. खरेंच ह्या खिणांत आमी इतलेंच मागतात की दर एका गोंयच्या मनशान खेरीतपणी हो एक व्हडलो गोठो ह्या सुवातेर फादर पेद्रू कॉस्तान केलेलो आसा म्हणटच तुमचो आवडो आसूंक जायो जे भाशेन हांव तुमच्या लागीं मागतां ते भाशेन तुमी तुमच्या काळजा मनान जाता ते भाशेन ह्या सुवातेर येवचो आनी हो सुंदर देखावो हो गोठो तुमी पळोवचो. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं फादर तुमकांय चड आनी चड देव बरें करूं तुमकांय देव बरें करूं.